कैसे तुमको बताऊं, तुमको मनाऊं मैं सिर्फ सगळ्यात पयलीं हांव गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन आनी एज अ BJP मायनॉरिटी मोर्चाचे तर्फेन जे आसा आमचे लाडके आमदार वास्कोचे बाब दाजी सालकर तांकां बर्थडेची जी आसा हुनहुनीत परबीं दिता। आनी दाजी जो आयज लोकांचो जो आमी जल प्रतिसाद जो पळयता आनी लोक जे पळोवपाक लागले सगळे चारूय वाटेन, म्हाका दिसना की वास्कोन जे डेवलपमेंटाची कामां दाजी सालकरान जे आसा हेजे टेन्युअरान जी केल्या फ्रॉम द कावन्सिलर हू हॅव स्टार्टेड एंड नाव ही हॅज बीन MLA आनी म्हाका दिसता मुखार देवान जे आसा तशें आमचे मुखेलमंत्रीन सांगलां बरें बरें जे आसा दाजीक वास्कोकारांक जे आसा दीस पळोवपाक मेळटले। आनी ही जी आसा गजाल खरीशी दिसपाक लागला आतां प्रत्येक जे आसा पळयतले तुमी एवरीवेर देर इज अ पब्लीक सगळ्या कडेन जे आसा लोकांचो जो आसा मोठो जो आसा हांगा समुदाय जे आसा पळोवपाक मेळटा। हें दाखोवन दिता की दाजी सालकराचो जो महत्व दाजी सालकराचो जो इम्पॉर्टंट आसा लोकांचे मदीं जे आसा ग्रावंडार जो आसा तो काम करता। आनी म्हाका दिसना की वास्कोन जे आसा दाजी सालकराच्या मुखार 2027 जे आसा कोणी जे आसा जिखूंक शकता। आनी हें ऑलरेडी जे आसा वास्कोकारान जे आपलें मत जे आसा ठरयल्लें आसा की दाजी सालकार जो आसा होच जो आसा 2027 जो आनीक फावटी जे आसा बहुसंख्येन ज्या मतांनी जे आसा निवडून येतलो म्हणून देव बरें करूं। आयज जो जल्लोश हांगा चल्ला तेज्या वयल्यानूच तुमकां हांगसरली गरमी कितें आहा ती पळोवपाक जाता। हांगा म्हाका दिसता आयज खंयची विंटर चल्ला पूण सगळ्या लोकांक घाम येता इतकी आयज गर्दी आहा। आमी चिंतता इतके लोक इतके हजारांनी येतलो पूण ऑलवेज इट इज into 2। आयज आमी पळोवंक शकता ज्या भशेन लोकांनी सकाळच्यान गर्दी लायल्या, सकाळी 10 वाजल्या पासून जी गर्दी आहा ती गर्दी कमी जावपाची आयज नांव घेयना। आनी हें सगळें कित्याक जालां तर दाजी साळकारा खातीर जालां। दाजीचें हें फक्त नांव आयज आसा, दाजीचें चड करून काम उलयता आनी आयज तें काम म्हाका दिसता वास्कोच्या शहरान प्रत्येक काना कोपऱ्यान आयज तेजें काम दिसता आनी खंय तरी तेजोच प्रेम हेजी एक रिसीप्ट दिवपाक आज प्रत्येक वास्कोकार भायर सरला। तुमी पळोवंक शकता आयज कितकोसोच लोक कितकेशेच ग्रूप वरां लायनीक उबे रावन ते खंय तरी दाजीक शुभेच्छा दिवन घरा वचोंक पळयता। आमकां खूब बरें दिसता की दाजीचें काम आयज सर्वत्र वास्कोन इतकें पसरलां की लोकांचो प्रेम वाडत आसा। आमी खुबशे प्रोजेक्ट्स पळयले जे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट आसले, ड्रीम प्रोजेक्ट्स आसले, आयज ते वास्कोकारांक गावले आनी हेचोच आनंद आयज वास्कोकार खंय तरी हांगा आपली उपस्थिती लावन सगळ्यांक दाखयता। आयज आनीकूय उमेद जाता की येणाऱ्या ज्या 1 वर्सान भरपूरशी उद्घाटनां जावपाची आहा, भरपूरशे डेव्हलपमेंटान जावपाचें आनी 27 जेन्ना ह्यो BJP सरकाराचो नारो दिता ह्या 27 नक्कीच दाजी साळकार यांचो समावेश आसतलो आनी दाजी साळकाराचो उदंड असो विजयी जातलो हेच सांगता आनी दाजी साळकाराक त्यांच्या वाडदिसाच्या निमतान हांव भरपूर शुभेच्छा दिता। धन्यवाद। हे अफाट प्रेम आनी तेजी लोकां बद्दल जी चळवळ आसा, लोकांक जे ग्रावंड लेवलार तो लोकांक मदत करता किंवा तेंचे कडेन संपर्क सादता हें दाखोवन दिता की तांकां कितके लोकांचे प्रेम आसा आनी लोकांकूय तेंचो बद्दल कितको आदर आसा हें दाखोवन दिता। तशेंच कामाचो जो ओघ जो भायर सरला ते कामाच्या निमतान तांकां आयज चडांत चड लोक तेंचे कडेन येता आनी तेंचे आवडीन आनी तेंचे सगळे
गोंयभर तशेंच नांव आसा. फोंड्या म्हण बोरी म्हण सगळ्याकूच तेजें नांव जाल्लें आसा. फुडल्या येणाऱ्या काळान अशें जातलें की आमकां लोकांक हें कंट्रोल करूंक मुश्कील जातलें. हें दाखोवन दिता की कितको प्रेम आसा तो लोकां बद्दल तेंचे विशय. तशेंच आमचे आदरणीय CM डॉ. प्रमोद सावंतजीचे तेकाय तसोच तितकोच मदत आसा आनी हेर मंत्री तेका मदतीक तेंचे सपोर्टाक आसा. हें सांगून हांव तांकां आयच्या दिसाक तांकां उनूच परबी दिता आनी अशेंच तेंची वाटचाल फुडें वचून हे देवा कडेन दामो बाबा कडेन मागता. धन्यवाद. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव दाजी बाबाक व्हेरी हॅपी बर्थडे विश करता. तो म्हाजो भावा भशेन अँड द मोग लोकां खातीर आनी द रिस्पेक्ट फॉर दाजी बाब आमी हांगा पळयता. अँड नॉट ओनली फ्रॉम नाव वेन ही बिकम दाजी बट आय नो हिम फ्रॉम लॉंग बॅक and I always ask God that I see him on a very top post of BJP one day. My blessings, my good wishes are always for Rajiv Bab. He has done a lot for us. He's always been with the Bengali Association and we are very proud of him. आज हांगा लायनीन उबे आसा आमी तरी पूण म्हाका खूब उमेद to see my brother on stage and with so many people. अच्छा विश केला आम्ही त्यांनी क्लिअर करते. विश केला ते प्लीज क्लिअर करा. And a very विश करून झालं त्यांनी क्लिअर करा. स्टेज क्लिअर करा. दाजी पाहिजे आम्ही चिंतून राहिले की बरे लोक जातात खरें आमकांय बरें दिसलें की लोकांचो इतको मोग आनी लोकांनी सामके भाईक केक कापतना अशें कापलें की भाईक वयर उखलून पुणे भाईंनी लोकां खातीर खूब केलां. जावं आमची सिटीन बरें खूब चेंजीस जाले म्हणून आमी खरें म्हणटा देव बरें करूं भाई दाजी भाईचें आनी ताका अशेंच यश दिवचें आनी बरें तेजें हेल्थ देवान दवरचें आनी अशेंच लोकांचो तांकां प्रेम मनान आसचो आनी हे लोकां कडेन आमी बरे भशेन मागता की लोकांनी ताका असोच उखलून दवरचो तसोच आतां 2027 परत इलेक्शन आसा आनी ताका हितूनूय चड मार्गांनी ताका बरो हे करून हाडचो हेंच आमी मागता देवा. आयज दाजी बाबाचो बड्डे वास्कोकारांचें आमचें अशें नशीब की खूब वर्सांनी आमकां दाजी बाबा असलो आमदार मेळ्ळा आनी तो आमदार जाल्या उपरांत तेणी वास्कोन अशी प्रगती केलेली आसा. आयज खरेंच हो लोट पयला लोकांचो ताका विश करपाक हेजे वरवीं तुमकां कळटा लोकांचो प्रेम आहा तेज्या वतीन तो आयज दाखोवन दिलेलो आहा इतली गर्दी पळोवन. हांव दाम बाबा कडेन मागता ताका उदंड आयुश्य दिवचें आनी आमची वास्कोची अशी सेवा आहा तेणी अशीच बरी भरभराट करून दवरची. देव बरें करूं. On behalf of Goa Bangla Samiti, and in the capacity of General Secretary and our treasurer also here, our Assistant Secretary and Vice President. The President has not come because he is stuck with some other work, and we have come here to give him best wishes on his birthday. We know Daji Bab right from the beginning when he was not even able, and we are right from that time we are with him. We are now एक साइडीन सकल देवा wishing all the best. विश करून जाणारा माते This movement, the day we celebrating the Daji as a leader, good leader, we appreciate, and you know it's a God bless for the leader who should support us, and he always is a honest guy. So we always there to Daji, and we pray for the God Daji. अशीच पुढे वचू आणि we are there for him. Thank you. पहिले सगळ्यांक पयलीं दाजी बाबाक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मागता दाम बाबा कडेन तशेंच सिद्धिविनायका कडेन की ताका बरी बुद्धी आनी आरोग्य दिवचें आनी बरें आयुश्य दिवचें ताका अशेंच आमचे वास्कोकारांचे कामां करपाक तशेंच गोंयभरांची कामां करपाक आयज तेणें जें वास्कोन जें डेवलपमेंट जें घडोवन हाडलां ताका ती शक्ती दिवची देवान अशेंच तेणें डेवलपमेंट करीत रावचें आनी परत एकदा ताका परबी दिता परत एकदा वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.